चीफ मिनिस्टर न्ही गोयचे, म्हाका एक फावटी खरेंच तांकां उलयन दिसता। आतां पयरूच तेंच्यांनी एक मिटींग केली आनी एक मनशांनी खंय 4-4 मीटर घेतली। अजब दिसता, एका घरान 4 मीटर। बाबा तुझे खातें कितें न्हिदला का तूं न्हिदला कांय कळना। 4 मीटर घेतले कशे, कोणी एनओसी दिली, कोणे खंयच्या इंजिनियरान पास केले, खंयच्या म्युनिसिपालिटीन पास केले का खंयच्या पंचायतीन पास केले। तुका खबर आहा, व्हडल्या भावाच्या नांवान जर मीटर आसत, धाकटो भाव जर सेपरेट घेता जाय तुमची बॉब आसता, तुम्ही दिनात, तुम्ही अजिबात दिना। ना त्याने दिवू नाका म्हटला, ना त्याने, आणि तू 4-4 मीटर घेतले म्हणटा। ही पळय तू फोटिंगपणा सांगता। म्हाका सांगीन दिसता की ही फोटिंगपणा तुझ्या खात्यान चलता म्हणून तू सांगता। म्हाका दिसता तुझ्या सोयऱ्यांनी बी घेतलं का कितें, आमचो चीफ मिनिस्टर न्हू म्हणून बी तुझ्या सोयऱ्यांक बी कोणी घेतले। एका घरान 4-4 मीटर हे तुवें पळय 4 मीटराची फोकाणां केल्या। लोकांक न्हू तुवें उक्त्याक बटाटवडे दिता, उक्त्याक, आणि लोकांक अशें नाका जाले कानान कितें घालता। इलेक्शना वेळार 16,000 लिटर उदक फ्री दिता, तुम्हीच काढलेले। इलेक्शनाची प्रपोजल काढलेलो तुम्ही, 16,000 लिटर फ्री दिता, आणि आता दुसरे इलेक्शन पावतकूच आनीक कितें आसतले तुमचे। हे तुम्ही आता पळय झेत मारला ते म्हाका अजिबात बरें दिसूंक ना। हे झेत न्हू कोणी तरी गिळे आसतले ते, हय काय कोणी तरी 4 मीटर घेतले का। पण आमच्या सारखे लोक केन्नाच तुझ्या उलोवण्याचेर भाशण आयकचो ना। आणि खुबशा लोकांक 90% तरी लोकांनी अशी चिंतले आसतले 4 मीटर कशें शक्य आहा। कित्याक तुमचे तलाटी आणि म्युनिसिपालिटी मागीर तुमचे डिपार्टमेंट PWD सगळे कसले आहा ते तुमकां खबर आहा। एक जर आसत ना आवयन तुझ्या एनओसी दिवंक जाय, ना तुझ्या चुलत्यान एनओसी दिवंक जाय, अशें करून तुम्ही एका वयर एक घेवपाक तुम्ही दिना आणि एका घरान 4-4 म्हणटा। फोटिंगपणाची बी म्हणून लिमिट असता, फोटिंगपणाची लिमिट असता, आणि ती लिमिटान तुम्ही पळय उलयला न्ही, आहा सोप्पा सारखे न्ही आ। आता तुमचे पळय आसा इलेक्शनाचे टार्गेट आहा पळय ते असले भाशा उलोवना ना। आणि एकदा तुम्ही सांगले कोणाक टॉयलेट ना त्याने हात वयर करचो, टॉयलेट टाक पंचायतीन तुमच्या फॉर्मा भरून लोकांनी कितली दिल्या ती मातशी पळयात। हांव प्रमोद बाबाक सांगूंक सोदता बाबा, ते पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन कितली दिल्या लेटरां, फॉर्मा भरून दिल्या, पण तो सरपंच आहा पळय तेजे काम में जू तक नाही रेंगती म्हणटा पळय तो तुमचो सरपंच, आणि तुमचो तो सेक्रेटरी काय काम करना। आणि ते खाते कोणाकडे आहा, तुम्ही नव्हे असले करपी पळय आहा तेजेकडे ते खाते आहा, तेका जाय तेकाच तो दिवंक लायता। थंय सुद्धा तुमचे पॉलिटिक्स जाता। इलेक्शना वेळाचे 16,000 लिटर तुम्ही आता 4 मीटराचे पळय कितें तोकड्याय सांगल्या पळय हे अजिबात मान्य ना। आणि लोकांनी 4 मीटर घेतले म्हणून तुम्ही 16,000 लिटर माप दिवपाचे आहा। तुम्ही ते इलेक्शना पुरता दवरले आणि आता ते क्लोज केले, आता 27 तुम्ही आणि कितली बंडला हाडटले खबर ना। बरें ती गजाल जाली उदकाची। प्रमोद बा म्हाका आनी एक सांगा, तुमकां म्हाका विचारी दिसता सिलिंडराची कितें जालें काय। तुम्ही म्हटलेले न्हू इलेक्शनाक 3 सिलिंडर दिता म्हणून सांगलेले न्हू, ते सिलिंडर खंय गेले, 16,000चे लिमिट तुम्ही सांगले। हे तुम्ही कितें करता, हे 16,000चे लिटराचे उदकाचे तुम्ही निमित्त सांगले, हे निमित्त, आणि आता 3 सिलिंडरचे निमित्त तुम्ही केन्ना सांगतले आणि कित्याक सांगतले। लोकांनी 5-5 सिलिंडर एका बरोबर गॅसीक लायला आणि म्हणून सिलिंडर आम्ही दिवपाक शकना अशें बी कितें सांगतले काय। लोकांनी 3 सिलिंडर आसा तो व्हरोन दुकानांक बी विकल्या, जावं खंयच्या हॉटेलाक दिला, ना खंय तरी रस्त्यार कोण तरी च्या विकता, अशें बी कितें बंडला मारतले। कितें आसा न्ही आमच्या चीफ मिनिस्टराची एक फावटी अशी घसरगुंडी जाता, अरे रे 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 सांगपाची गरज ना। म्हाका पण न्ही हो बटाटवडो पळय 4 मीटराचो गळेपणा उतरलो ना, देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।